वर्षीचो हो 18वो नवरात्रोत्सव आम्ही साजरो करता. 10 दीस येयल्ले आहा. 10 दिसा विविध कार्यक्रम हांगा जाल्ले आसा दर्देक. आणि पहिले पासून म्हटल्यार सकाळी आमचे पुजा तीर्थप्रसाद आणि कुंकुमार्चन जाता. कुंकुमार्चन आमचे हरमल गावातले भरपूर महिला सहभागी जातात, जेणेकरून तो आमचो कार्यक्रम हा तो बऱ्या पद्धतीन पार पडटा. सांजचे मागीर कीर्तन, मागीर भजन. एकच प्रश्न विचारता, आज तुम्ही अध्यक्ष आसात, तुमच्या कमिटीन जे प्रमुख कमिटीन कितली महिला आसात? आमची टोटल प्रमुख कमिटीन 6 महिला आसात. आणि 6 महिलाच आसात? महिलाच आसात, एकही पुरुष ना? एकही पुरुष ही ना. तुमची स्पेशालिटी? ही आमची खासियत आसा, स्पेशालिटी आसा. तेका लागून आनी जाता तितली आमची 50% महिला हरमल गावातली आता इन्वॉल्व जाल्ली आसात. आम्ही पुढे आशा करता की भरपूर ह्याच्याहून जास्त महिला इन्वॉल्व जातली आणि हो 9-10 दिसाचो कार्यक्रम आमचो बऱ्या पद्धतीन बऱ्या भाशेन पार पडटलो हेची आमी. मी समिता नायक, मंडळाची सदस्य. आयज बाईन सांगल्याप्रमाणे पयलीं आमचो पुरुष वर्गच आसलो, आता मोठ्या संख्येन आमचे महिला वर्ग हा, जेणेकरून आता पळोवंक 60 पेक्षा जास्त आसात आमचे कडेन महिला. आणि आडव म्हणजे सकाळी पयलीं नवबत, मग पुजा, कुंकुमार्चन. आज तुमी पण बघले आसात कितली कुंकुमार्चन करपाक आसात. हेचे पेक्षा फुडें वाडटली ही आमकां अपेक्षा. आणि नंतर भजन, कीर्तन जाता, मागीर परत कांय प्रोग्राम आसता, कार्यक्रम, दिंडी म्हणा, दांडिया आसता, नाटक जालें, दशावतारी नाटक जालें, ताका आमकां प्रतिसाद खूब मेळ्ळा. आणि सगळ्याच नाटकांक प्रतिसाद खूब मेळ्ळा. कीर्तनाकय भोवसंख्येन लोक आसता. आणि नंतर आरती जावन प्रसाद घेवन लोकांची उपस्थिती खूब आसता. फाल्यां 3:30 सांजे महादिंडी जातली. ह्या महादिंडीन असंख्य सगळी हरमलची बायलां एकवट जावन तेंचो ही महादिंडीचो आमी उत्सव साजरो करतली. दिंडी खातीर तुम्ही पैसे मोडचे ना? हां, दिंडी खातीर तुम्ही पैसे मोडचे? मनांतल्यान उत्साहान सगळे एकत्र जावन आमी उमेदीन करतली. आणि ती दुर्गा देवीची आमची जी आमी हे करतली पळय, दुर्गा देवी आमी विसर्जन करतली. ही सगळी बायलां महादिंडी, असंख्य महादिंडी म्हणजे व्हडलो प्रोग्राम फाल्यां आसा आमच्या हरमल गांवांत. कितली महिला इन्वॉल्ड असतली? 60-70 आमचे महिला, 60च्या वयर महिला आमी तुमकां सगळी एकत्रच अनुभव उमेदीन सारखी हे करतली. तितून आमची प्रॅक्टीस चालू आसा. तितून एज अशी लिमीट ना बायलांक, थोडी वयस्थ आसा, एज पासून जाली म्हणजे 50-60च्या वयरी पासून बायलां आसा ह्या दिंडेन, महादिंडेन. आम्ही दुर्गा मातेची स्थापना केल्यार जवळजवळ 18 वर्सां जाल्ली आहा. आणि ह्याच्या पयलीं 2009 स्मरणिका प्रकाशन केल्लेलें आहा आमी. आणि आता एक नेक्स्ट दुसरी टायम आमी स्मरणिका काडल्या. आणि ही स्मरणिका काडटना आमी बरे तरेन सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केला, सगळ्या लोकांनी सपोर्ट केला, आमच्या मंडळान आमकां सपोर्ट केला. आणि बऱ्यापैकी आमची स्मरणिका प्रकाशन जाल्लेली आहा. आनी ह्या स्मरणिकेचे संकल्प नारी शक्ती ह्या बूक प्रकाशन केल्लें आहा. आणि बऱ्या रितीन आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट मेळ्ळो. नवरात्र उत्सव थोडोसो वेगळ्या तरेनूच आमी सेलिब्रेट करता फाटली 18 वर्सां. माता दुर्गा देवी ही महिला शक्ती, ताका लागून महिलांचो आदर हांगासर खूब जाता. आयज जे आमचे सेक्रेटरीन सांगले किंवा उपाध्यक्ष समितान सांगले त्याच प्रमाणे 80% मंडळांत महिलाच आहात. आणि फुडें आमचो फ्युचर प्लान आहा 100% महिलांचोच हो कार्यक्रम महिलांनीच येवन करपाचो आमी बॅकींग करतले, हे आमचो उद्देश आहा. हांव सांगूंक सोदता फाटलीं 18 वर्सां आमी महिला शक्तीक प्राधान्य दिवच्या खातीर जे विडोज जाणटेपणान तेंचो घरकार, तेंचो जोडीदार अर्द्यार संवसार सोडून गेला, तेंच्यांनी त्याच्या फाटल्यान जो संवसार फाटलो सांबाळ्ळा घरान, आपल्या भुरग्यांक कशें वयर काडल्यात, हे आमी हांगा व्यासपिठाचेर तांकां जे विडोज जाणटे आमचे आईज आहात किंवा आनी कोण आहात तांकां हाडून हांगासर सन्मान केलो, गौरव केलो. सांगपाचो इतलोच उद्देश आहा की तांकां सहसा व्यासपीठ मेळना जाणट्यांक, तांकां दिवपाचो प्रयत्न केलो की हेंच्या खातीरूच हेंचे भुरगे फुडें वयर सरून व्हडले जावन समाजाक हेल्प करता. हरमल गांवांत नवरात्रोत्सव मंडळ आता जो फॉर्म जाला आनी आयज ही 18 वर्सां जाल्या न्हू, म्हज्या गांवांत हरमल गांवांतल्या लोकांक किंवा खास करून महिलांक एक आव्हान आसा, एक हांव आव्हान करता की सगळ्यांनी ह्या मंडळान सहभागी जावचें. सदस्यत्व आमचे सगळ्या खातीर उक्तें आसा. प्रत्येक फक्त हांव कितें आसा, कोणी तरी आमच्या मेंबरा पैकी तांकां इंट्रोड्यूस करप आणि तेणी ते मेंबर जावप. तसो हांव आव्हान करता सगळ्या महिलांक
इवन महिला म्हणटना हांव सगळ्या धाकट्या भुरग्यां पासून म्हणजे जी यंगस्टर्स आहात न्हय यंगस्टर्स जी आहात तांकां पर्यंत हांव आवाहन करता की ह्या मंडळाचे मेंबर्स जाय जेणे करून हो मंडळ मोठो जावं शकता. ही एक संकल्पना लोकां फुडल्यान हाडूंक शकता हांव हाडटा. आनी दुसरें एक काम म्हणजे आमचो एक संकल्प आसा की एक मंदीर उबारपाचो आनी खरें आमी ह्या एक मंदिराच्या प्रश्ना कडेन पावलेले. जागो पर्यंत भाटकारान आमकां दान केल्लो आसा पूण हो प्रकल्प करपा खातीर मोठे निधीची गरज आसा. सो तेचे खातीर अंदूचे जे कार्यक्रम आसा ते जाता तितले शॉर्टकट पद्दतीन आमी केले जेणे करून आमचे कडेन सेविंग्स जावंक शकता. तेचे खातीर आमी फिक्स डिपॉझिट्स तशें आमचे कडेन फिक्स पावते अशें ओपन केले की पयशे कोणी तरी फिक्स आमकां दिवप. ते फक्त पयशांचो असो वापर गेलो वयतलो की फुडले पिढी खातीर म्हणजे फुडल्या वर्सां खातीर पिढी खातीर न्हय वर्सां खातीर जो पयसो लागतलो तो त्या पयशांसून येतलो इंट्रस्टांसून येतलो आनी इंट्रस्टांतल्यान उत्सव जातलो जेणे करून आमकां प्रत्येक फावटी लोकां कडेन डोनेशनाक वयचें पडचें ना. हो सादारण आमचे कडेन आतां तरी सादारण 3.5 लाख रुपया सुमार जमा आसा जाचो आमकां इंट्रस्ट मेळटा. पूण व्हडलो एमावंट जो जातलो सादारण एका वर्सा जर हे करतलो उत्सव करतलो जाल्यार सादारण 4-1 लाख रुपयांची गरज आसता. कमीच ते 4 लाख रुपयांची गरज आसता. सो तो 4 लाख रुपयांचो जो इंट्रस्ट जो आमकां मेळटलो तो मेरेन आमी एमावंट वाडयतलो. आनी तेचे खातीर म्हाका लोकांक आव्हान करीनशें दिसता की आमचे कडेन आमी एक जे फिक्स डिपॉझीट पावते म्हणून जर लोकां खातीर उक्ते केल्यात न्हू ते तुमी घेवपाचे 2,000ची आहा 5,000ची आहा आनी 10,000ची आहा. आपणाक शक्य जाता तशें घेवन मंडळाक मदत करची जाणे की फुडले कार्यक्रम आमी जे करतले न्हू ते लोकां कडेन डोनेशन मागूंक वयचे पयलीं करपाचो आमचो एक मनोदय आसा. तो सगळ्यांनी सक्सेस करचो. देवूळ बांदपाचो व्हडलो एक प्रकल्प आमी करतलो. तेचे खातीर आमची सगळी वाटचाल सुरू आहा. जाग्याचो प्रश्न थोडोसो जाल्लो आसा कांय कारणास्तव थोडोसो उरलेलो आसा. देवीचे कृपेन तोय सुट्टलो अशी म्हाका इच्छा म्हाजे कडेन म्हजो म्हणजे प्रगट मन म्हजो सांगता की तो सुद्दां प्रश्न जाता तितको बेगीन सुट्टलो आनी एक दीस ह्या हरमल गांवांत दुर्गा मातेचं मंदीर उबें जाताला. त्या मंदिराचे खांब आसा त्या खांबाच्या आधारे आम्ही हो उत्सव साजरो करतो. ह्या सुरुवात 18 वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये एक लता चावडीकर आमच्याकडे महिला आहे. त्या महिलेच्या एका रूपांतरणात 60 ते 70-80 महिला आज आमच्याकडे जातात. ह्या देवीची मनोभावे सेवा करतात. ह्या एक वैशिष्ट्य हांव एका वर्सात ते इतको जाणटो जावन ह्या भुरग्यां बरोबर तेंच्यो भुरगो जावन मी आज काम करतो. आज माझ्या राष्ट्रीय पंचायत बोर्डसह जी काय सार्वजनिक ती आजपर्यंत मी केली. वयाच्या आजपर्यंत 70 वर्सां सार्वजनिक क्षेत्रात माझो वेळ भाग आसता असो मी म्हणा की सगळ्या जनाचे खबर आसा. सार्वजनिक गणपती नवरात्रोत्सव मंडळ दुसरा दुर्गांकूर कला केंद्र दुसऱ्या आमच्या नवनाथ म्हणजे कसलो जे उत्सव आसा तो हे भाग घेवपाक आज जाणटो जावन जा तरूण वृद्ध आसा सुद्दां ह्या भुरग्यां बरोबर काम करपाक म्हाका जी देवीन उमेद दिल्या ती देवीची उमेद अशीच कायम चलची अशी त्या देवी कडेन मनोमन